पळय आमी एक डेप्युटी सरपंच आनी कितें आमी आयज तुमकां खबर आहा कितें घडलें तें ज्या बायडान वॉर्ड नंबर 7 जी अशी गोष्ट घडपाक ही एक ऑर्डर आसता आनी गव्हर्मेंट किंवा फटींग नासता. गव्हर्मेंटाचें काम कितें आहा तर खरें लोकांक ज्या गरीब लोकां खातीर एक पंचायत आहा आनी सगळी यंत्रणा आहात, कलेक्टर आहात, पोलीस आहात, सगळे गोष्टी असतात. हे उगम आनी हो उदय हे मोठे श्रेष्ठ कोण न्हू. म्हाका अशें दिसता आयज आमच्या पेडण्या तालुक्यान डेप्युटी कलेक्टराची खंयच व्हॅल्यू ना अशी म्हाका दिसता. अशी दुसरी आमच्या पोलिसीची सुद्दां खंय व्हॅल्यू ना अशी दिसता. म्हणजे हे मसल पावर जे आयज वापरतात ताका कोणचो तरी सपोर्ट आहा असो म्हाका तरी दिसता. आनी सपोर्ट म्हणजे कसो तर हे पेडण्या तालुक्यात कोणचो तरी सपोर्ट आहा. म्हाका नांव घेवपाचो ना आनी म्हाका नांव घेवपाचेंय ना. सपोर्ट म्हणजे पॉलिटिकली काय पॉलिटिकल आसतलो सपोर्ट हे म्हाका दिसता. कळ्ळें. म्हणून हांव एक सांगता ज्या सामान्य माणसाक पंचायत बसलेली आसा, रिप्रेझेंट पंच बसलेलो आसा, सरपंच असता, सगळे असतात कित्याक गरीबाची कामां जी आसात ती फुडें व्हरपा खातीर. आनी ज्या माणसाच्या तो जाणटी जी आसा ती जाणटी कोण चंपावती धारगळकर आनी ती हे न्हू ती तेज्या सारख्या जाणट्या सारखे जे बोलांक येना किंवा ताका चलांक येना माणसाक ताका आधार पंचायत दिता किंवा ती पंच आधार दिता. त्या आधाराक एक ते कंप्लेंट करता की माझ्या घरार झाड आहा आनी ते झाड आपणाक खंय तरी हानिकारक आहा, 1-2-3 वर्सां ती तळमळटा बाबडे आनी खंय ना खंय तरी सीएमाच्या आधारार ह्या गव्हर्मेंट सरकाराच्या आधारार खंय तरी तो विशय कलेक्टरान घेवन ही आमकां एक ऑर्डर दिल्ली की ताका बाबा खरेंच तेच्या घरार जर आसा जाल्यार ते कट करपाचे. ही ताका ऑर्डर दिली आसतना हो जे व्यक्ती जो येवन थंय खंय तरी पंचाक ना थंय ह्या विचारतात तुका कांयय करचें आसता जाल्यार तूं तुज्यान कायदेशीर खंयचें करपाचें आसता. त्या पंचाक रिप्रेझेंट पंच आहा ताका तुमी धुकलपाचें न्हू, खंयच्यो गोश्टी करप नासता. हे गोश्टी म्हाका अशें दिसता हेजे सीएमान न्हू लक्ष घेवपाक जाय. आनी जे आयज खरेंच जे आयज कार्यरत जे आयज कलेक्टर कोणें आसो पोलीस आसा तेंचेर कडक कारवाई तेंचेर करपाक जाय अशी म्हाजी मागणी आसा. इतलें हांव सांगान सोंपयता. आयज हांव पुलीस स्टेशनार येयल्लें आसा पेडण्या आणि आयज असो वॉर्डान असो एक इशू जालो की आमकां कलेक्टराची ऑर्डर आसलेली डेप्युटी कलेक्टराची. एक्चुली चंपावती धारगळकरान पंचायतीन आपले डेंजरस झाड आसा म्हणून कंप्लेन दिल्ली. ती बी सीएमाचे ते टायमार एक अशी हे येयल्ले की जे कितें डेंजरस ट्रीज आसा ती झाडां आसात ती तुमी पंचायतीन ऑर्डरी घेवन कट करपाची म्हणून. सो तिने आपले कंप्लेन ऑलरेडी पंचायतीन घातलेली आणि ती कंप्लेन मागीर आमी डेप्युटी कलेक्टराक घातलेली आणि त्याच्या उपरांत मागीर आमकां आयची अशी ऑर्डर मेळ्ळी की आयज ते झाड कट करपाचें म्हणून. आणि ते खूप डेंजरस आसलेले. ते जर पावसान कोसळलेले जाल्यार ते आख्खे घर तेंचे डेमोलिश जातले आसले. सो पंचायतीन आयची डेट ठरयल्ली की ते झाड कातरपाचें आनी डेप्युटी कलेक्टराची ऑर्डर विथ पोलीस प्रोटेक्शन आसलेली. ते पोलिसूय प्रेजेंट आसलेले आयच्या दिसा. सकाळी काम स्टार्ट जाल्लें स्मूथली. दरम्यान 1 ते 3 भितर तेजो उगम प्रभू देसाय पयलीं थंय येयलो आनी आपल्या प्रॉपर्टीन जे झाड आसा तुमकां कोणी परमिशन दिली, आपणाक विदाउट परमिशन तुमी कशी कट करता. एक्चुली पंचायतीन आपलो प्रोसिजर केल्लो की ओनराक जो कोण ओनर आसा ताका कळयल्लें. ऑलरेडी सगळो प्रोसेस कंप्लीट जावन आयज ते झाड कातरपाचें आसलें आणि थंय असो एक इन्सिडंट जालो की तो आडोंक लागलो. ते लेबरांचे सगळे सामान तेणी आपल्या गाडयेनूय घातले आणि व्हेले. ते टायमार थंय तेजो बापूय उदय प्रभू देसाय थंय येयलो आणि कितें कितें लेबरांक म्हणूंक लागलो दोगूय जाण आणि तेंची सगळे सामान बी उखलूंक लागले. ते तांकां धमकी दिली तेणी की तुमी झाडा वयले देंवपाचे नाजाल्यार आपूण गुणे मारतलो तुमचेर. आणि अशें करता करता हांव थंय गेलें कित्याक एक पंच मेंबर म्हणून म्हाका थंय पुलिसांनी आपयल्लें कॉल करून ते स्पॉटार की तो हय स्टॉप करता मातशी तुमी येवपाची म्हणून हांव गेल्लें थंय. ना हांवें तेजे कडेन कितें आर्ग्युमेंट करूंक कांयच ना. फक्त पुलिसांक हांवें सांगलेलें जर ते स्टॉप करता जाल्यार म्हाका म्हटलें एक रिपोर्ट दिया म्हटलें जेणे करून हांव डेप्युटी कलेक्टराक परत एप्लाय करूंक कितें तो रिपोर्ट आसा तो आमी दिवंक शकतली म्हणून. पण तेंच्यांनी डायरेक्ट येवन म्हाजो व्हिडिओ कॅप्चर करूंक लागला. हांव एक लेडी एक रिप्रेझेंटेटीव आसून ते म्हाजे डायरेक्ट मोबायल काडून तोंडार सगळे कॅप्चर करूंक लागले. हांवें म्हटलें प्लीज करूं नाका म्हटलें कित्याक म्हाज्या परमिशना शिवाय तुमी म्हाजो फोटो व्हिडिओ कशे काडूंक शकतात. आणि तेंच्यांनी अशा प्लेसीर म्हाका टच केले, सेक्शुअली हॅरेस केले की सगळे लोक पळयताले थंय.
म्हाका सांगता आसतना तेगे जर हांव एक रिप्रेझेंटेटीव सेफ ना म्हाज्याच वाड्यार जाल्यार एक सर्वसामान्य बायलां कशी आसतली आयज आनी अशे प्लेसीर हात लावप हे करप म्हटल्यार म्हाका खंय तरी आयज म्हाका पुलीस स्टेशनार कंप्लेन करूंक येयल्ले तेच्या उपरांत तेंच्यांनी म्हाजी मेडिकल केली मेडिकलाक तेगेत हांव थंय गेले जाल्यार तेंच्यांनी मेडिकलाक एक्चुली थंय कशें आसा आतां प्रत्येक हेतून खंयच्यान ना खंयच्यान गॉडफादर तेंचो आसा काय ना म्हाका ना खबर पण कसलो दबाव हाडटा खंयच्या डिपार्टमेंटान जाल्यारूय म्हाका खबर ना पण तेंचे तो रिपोर्ट तेगेत म्हाका दिता आसतना की कांयच जावं नो इंजुरी म्हणून दिला लागीं लागीं म्हाका 2 वरां थंय बसोवन दवरले तेंच्यांनी आनी नो इंजुरी म्हाका ऑलरेडी दुखता म्हाज्या हातीक टच केला थंय लागला म्हाका मातशें तो डॉक्टर म्हाका विचारता की तुका ब्लड बी कांयच येवंक ना मुगो तुजें म्हटल्यार तेंच्यांनी आमकां मारूंक जाय आसलें अशें तेंचें म्हणणें बरें म्हाका नो इंजुरीज दिला जाल्यार म्हाका टॅबलेटी मेडिसिनां कसली दिल्यात तुमी सो प्रत्येक डिपार्टमेंटान एक सर्वसामान्य मनीस जेन्ना असो भोंवता अशा केसींनी तेन्ना अशेंच हे मेळटा रिप्लाय आता तुम्ही एफआयआर केले कंप्लेंट हय हय कोणाचेर कंप्लेंट दिल्या उदय प्रभुदेसाय आणि उगम प्रभुदेसाय